प्रेज द लॉर्ड. आणि ह्या वेळार म्हज्या बाब म्हणंदो हांव एक सिरियस मॅसेज उलयता म्हज्या बाब म्हणंदो म्हज्या काळजां सुटल्या. As a Paul cry, book of Romans chapter 9 and 10 for the Israel nation, आपले पोरचे पासोक तो रोडटा ते साल्वार जावचे म्हूण तेच परी म्हजेंय काळीज जावन आसा. हे गोंयचो आमचो लोक आसा तांणी खरे जेजूक ओळखून साल्वार जावचे म्हूण हांव मागता. म्हजी विनंती हे हेलांतले आनी अशें म्हज्या जिवितांत सबार डावट येयले म्हज्या बाबा बायबल सोत न्हू म्हणून. बायबल एक बेश्टी काणी म्हणून आनी जितले पाड हांवें स्टडी केलो तितलो बायबल रियल म्हाका कोण येयले म्हज्या बाब म्हणतो हो बायबल जावन आसा खरेंच देवाचें उतर, जिवें उतर आनी देव मनशाक साल्वार कोत्ता हाली एकेच भाशेन. तेका लागून जेजून सांगलेलें आसा मनशान खाणा वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलां तें उतर हो बायबल जावन आसा इन्स्पिरेशन ऑफ गॉड. ह्या मनशाचें उतर न्हय म्हज्या बाब म्हणतो. आनी जरी तर तुवें उतर पाडूंक ना आनी आयकूंक ना, सोत मानूंक ना, तुका होप ना म्हज्या बाब म्हणतो. आनी जर तर तूं बायबल सांगता तें आयकूंक ना जाल्यार तूं देवचार कितें सांगता पळय ती आयकता सगळी लाय. आनी तेका लागून म्हज्या बाब म्हणतो आयचे सकाळ हांव ही मॅसेज सांगता. पगट्री म्हणटा पळय ती तुमी आयकलां आसतलो म्हज्या बाब म्हणतो. ओ तुमी मिसान दिल्या जाय तुमच्या मांयक पांय कोण मेल्या पळय तेका आय वील टेल यू माय फ्रेंड फ्रॉम माय हार्ट ओ तुमी केला तो वेस्ट ऑफ टायम जावन आसा. कित्याक मरण कोण दोनूच आसा इटर्निटी, हेवन ओ हेल माय फ्रेंड. मदलो पार्ट पगट्री ना म्हज्या बाब म्हणतो. हांव पळयता जुइसांचो बूक ऑफ मालाची म्हज्या बाब म्हणतो निमाणो बायबलाचो आनी 440 to 30 हातून ह्या वर्सा भितर तो बरयलेलो आसा आनी तो निमाणो बूक जावन आसा. आनी तेज्या उपरांत म्हज्या बाब म्हणतो देव खंयच्याच प्रोफेटाक देवान धाडूना न्हय म्हूण देव कोणाकडेच उलोवना. 400 वर्सां गॅप जावन आसा. 400 आनी उपरांत 400 वर्सां गॅप. आनी त्या ह्या मोदे म्हज्या बाब म्हणतो हे बूक ऑफ मेकाबीन म्हणटा पळय ते तोबीत जुडीत हे सगळे पळय कॅथलिकाच्या बुकांचेर आसा. हे ह्या प्रेडान बरयलेले आसले तेका म्हणटा हिस्टोरिकल बूक जावन आसा, नो इन्स्पायर्ड बूक म्हज्या बाब म्हणतो. आनी कॅथलिकान कितें केलां म्हज्या बाब म्हणतो मेकाबीन म्हणटा पळय तो म्हज्या बाब इज अ फ्रिडम फायटर. थिंगा ऑफरिंग कोत्ता म्हज्या बाब म्हणतो मेलेल्या सोल्जरांक. आनी हें कितें केलां ताणें आपणाचे मोतीन केलेलें आसा, आपणाचे ओन मोतीन केलेलें आसा जे देवाच्या उतराचेर आड. जशें आमी पळयता एरोनान पाडकुलो केलो देवान ताका कर म्हूण सांगून आसलें आपल्याच्या मोतीन लोकांक लागून. डेविडान कमीट अडल्टरी केली देवान ताका कर म्हूण सांगून आसली. इस्रायलच्या नेशनान देवाक सोडून मुर्त्यांची वर्शीप केली देवान कर म्हूण सांगून आसलें. तेच बरोबर मेकाबीन जावन आसा देवाच्या उतराचेर आड गेलो. कित्याक पळयता हांव मोजेसान सांगून दवरलेलें आसलें म्हज्या बाब ड्युट्रोमनी चॅप्टर 18 वर्स 11 ओ 10-11 थिंगा वचूं जाल्यार आमी पळयतले हांव देर शॅल नॉट बी फावंड अमंग यू एनी वन दॅट make his son or his daughter to pass through the fire, or that use divination, or an observer of time, enchanter, or witch, or charmer, or counsel with familiar spirit, or wizard, or necromancer. मेलेल्या कोणें कॉन्टॅक्ट कोण नाका, मेलेल्यांक कितें दिनाका, ओ मेलेल्या कोण इन्क्वायरी कोण नाका म्हूण मोजेसान सांगून दवरलेलें आसलें. ओ मेकाबीन म्हणटा पळय तो म्हज्या बाब म्हणतो देवाच्या उतराचेर आड गेलो आसा जसो सॉलोमन देवाच्या उतराचेर आड गेलो देवाक सोडून सबार मुर्त्यांक वर्शीप करूंक लागलो. तेच परी म्हज्या बाब म्हणतो. आनी कॅथलिकान आपणाचो फायदो काडपाक लागून म्हज्या बाब म्हणतो ही पगट्री म्हणटा पळय ती ताणें काडलेली आसा म्हज्या बाब म्हणतो लोकांक रिसीव करपाक. तुका बायबलाचेर केन्नाच मेळपाक ना. आपोस्तलांनी केन्ना मिसां दिल्या पळय ती मेलेल्यांक पगतल्या आत्म्याक ओ तेर्स केला तो पगतल्या आत्म्याक ना म्हज्या बाब म्हणून. ही जावन आसा देवचाराक क्वेश्चन येयलेली शिकवण जावन आसा म्हज्या बाब म्हणतो. आनी आयज हांव तुमचे लागीं सांगता मरण कोण पगत ना म्हज्या बाब म्हणतो. आनी जर तर तुवें देवाचें उतर स्वत मानूंक ना जाल्यार
आनी देवाचें उतर तुवें स्वत मानूं ना जाल्यार, आनी देवाचें उतर स्वत मान्य नासतना तुवें पाद्रीचें आयकलें जाल्यार म्हज्या भाव बंधू, तूं हेलांतलो केन्ना चुकपाक ना. कित्याक पाद्री कुड्डे जावन आसा आनी हेका व्हडलो पनिशमेंट आसा म्हज्या भाव बंधू. कित्याक मरण कोण दुसरो उपाय ना, मरण कोण पगत ना, मरण कोण कसलो चान्स ना म्हज्या भाव बंधू. कित्याक तुजी सरवण पयशांनी न्हय, कामांनी न्हय, तुका कोणाच्यान आटोवपाक जायना. इंडिविज्युअल मनशान मोच्या पयलो चॉयस करूंक जाय म्हज्या भाव बंधू, जेजूक एक्सेप्ट करपाक, रिपेंट जावन एक्सेप्ट करपाक म्हज्या भाव बंधू. आनी तेका लागून आमी पळयता जशें मेकाबिनान म्हज्या भाव बंधू देवाच्या उतराचेर आड तो गेला आनी कॅथलिकान ही सिस्टम उजार केल्या म्हज्या भाव बंधू मेलेल्यांक मिसां दिवपाची. तुमी चिंता आनी पळय म्हज्या भाव बंधू, एक मनीस जावं कोणूय जावं रात दीस मिसां आयकता कितलो 20 वर्सां 30 वर्सां 40 वर्सां तो मनशाक खबर पासून ना आपूण हूं वयता पळय तो मरत जाल्यार. पाद्रींक खबर ना, लोकांक खबर ना आपणाक देवान फॉरगिव केला वो ना तें. हांवें सुरोवन जोडपाक हांवें कितें करूंक जाय, खरेंच हांव साल्वार जाला, केन्ना साल्वार जाला, कितें घडलां ही कांयच खबर आसना मनशांक हे मिसां करून पासून. हे मिसां आयकून मनीस मोच्च्या पयलो तो ताका ही खात्री मेळना, सुरोवण मेळना, मरण कोण कशी मेळटली म्हजे बाबणांदू. मोच्च्या पयलो ताका खबर ना आयज मर जाल्यार हूं वयतलो तो, जाल्यार मरण कोण ताका कशें कळटलें म्हजे बाबण आपूण हूं वयता पळय तो. ह्या मिसांक मोच्च्या पयलो पावोन ना तुका सुटका दिवपाक, जिवीत दिवपाक, चेंज करपाक, मनशाक पातकांतलो फ्री करपाक, जाल्यार मरण कोण ह्या मिसाक कसलो पावर आसा म्हजे बाबण. आनी हें कितें जावन आसा, देवचाराची सिस्टम जावन आसा म्हजे बाबण, आनी देवाचेर इन्सल्ट जावन आसा, आनी जेजूचेर एक लुती उडयता त्या प्रमाणे हे मिसाची परगतल्या आत्म्याची म्हजे बाबण एक व्हड ती ब्लॅस्फेमी जावन आसा. आमी पळयता बायबलाचेर सांगलेलें आसा म्हजे बाबण, जेजू 2 रस्त्यांची खबर उलयता. लिसन म्हजे भाव बंधू, मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 13 and 14 जेजू कितें म्हणटा तें, एंटर ye at the straight gate, for wide is the gate and the broad is the way that lead to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which lead unto life, and few there be find it. पळयला म्हजे बाबंदो, जेजू म्हणटा 2 दारवंटे आसा. एक रूंद दारवंटो, तितूंतल्यान आजरांनी लोक वयतात. इजी लायफ, मेळपण, पोजोडपण, चोरये, खुन्नाटकाय, मर्डर, ड्रंक, मुर्तीची पुजा, सेक्शुअल सीन, पोर्नोग्राफी, अडल्टरी असलें जिवीत जी आतां तो रूंद दारवंटो जेजू म्हणटा हो तांकां घट्टना कोत्ता म्हणटा, निसवणटना कोत्ता म्हणटा. आनी दुसरो आसा तो म्हज्या बाबंदो जेजू म्हणटा स्ट्रेट जावन आसा, नॅरो जावन आसा, हार्ड जावन आसा, आनी भोव थोड्यांक मेवता म्हणला. जेजू 2 रस्त्यांची खबर करता म्हज्या बाबंदो. नो मोदलो म्हज्या बाबंदो. आमी तेच परी बूक ऑफ हिब्रू आमकां सांगता. बूक ऑफ हिब्रू चॅप्टर 9 verse 27 सांगता, and as it appointed unto man once to die, and next and after this judgment. मनशान एक पाड मरपाक जाय म्हणलेलो आसा, आनी उपरांत ताका कितें आसा, जोड्डी आसात. बायबल सांगोना म्हज्या बाबा देवाचें उतर, पवित्र सांगोना मनशाक एक पाड मरपाक जाय, उपरांत ताका चान्स आसा म्हणोना. Men are appointed once to die and next to judgment. There is no purgatory, my friend. There is no second chance. Listen, जेजून कितें म्हणलेलें आसा तें बुक ऑफ जॉन, and John chapter 8 verse 24 जेजू म्हज्या बाबा शिडकायता, शिडकावणी दिता. जो कोण ताका स्वत मानिना, जो कोण रिपेंट जायना, जो कोण ताचेर विश्वास दवरना, जेजू ताका शिडकावणी दिता. verse 24, and I said therefore unto you that ye shall die in your sin. If ye believe not that I am he, ye shall die in your sin. जेजू म्हणटा तूं तुज्या पातकांनी मरतलो. जर तर तुवें स्वत मानूंक ना, तूं तुज्या पातकांनी मरतलो, पातकांनी इटर्नल सफर जातलो फॉर ऑल इटर्निटी. आनी जेजून सांगलेलें आसा लूक चॅप्टर 13 verse 5, I tell you now, unless you repent, unless तुवें जिवीत बदलल्या बगर, तूं पातकी म्हूण ओळखून घेयल्या बगर, Jesus said you will perish likewise. तुजो नाश जातलो.
आनी तेका लागून म्हज्या भाव म्हणतो साम्सान बरयलेलें आसा अशें म्हज्या भाव म्हणतो. लिसन, साम्स कितें म्हणलेलें आसा, सामीस कितें म्हणटा पळय तो म्हज्या भाव म्हणतो. लिसन कितें म्हणलेलें आसा. साम्स 49 Psalms 49 verse 7 and 8. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God ransom for him. तुज्या भावाक भयणांक रिडीम करूंक जायना म्हणलेलें आसा. ताका पयशे करून बाय करपाक जायना म्हणलेलें आसा. For the redemption of their soul is precious and it is ceased forever. पळयला म्हज्या भाव म्हणतो, तुज्यान कितेंच करपाक जायना एक पाट जर सोल कुडींतलो भायर सरून गेल्या म्हणटच. आनी ह्या सोलाक मोच्या पयले म्हज्या भाव म्हणतो हो सोल देवान फॉरगिव करपाक जाय. ह्या सोलाक मोच्या पयलो देवान जस्टिफाय करपाक जाय. ह्या सोलाक मोच्या पयलो जिवो करूंक जाय, कित्याक तो मेलोलो आसा सोल आनी स्पिरीट. हय, स्पिरीट तुजो मेलोलो आसा. ह्या स्पिरीटाक आनी सोलाक तुज्या धुवपाक जाय जेच्या रगतान, कित्याक तो मेळ्ळो आसा. आनी ह्या स्पिरीटाक आनी सोलाक म्हज्या भाव म्हणतो देवान एडॉप्शन दिवपाक जाय, एडॉप्ट करपाक जाय, ताका बोर्न अगेन करपाक जाय, आपल्याच्या घराब्यान हाडपाक जाय. आनी हें मोच्या पयलें घडोवंक जाय. आनी तेका लागून म्हज्या भाव म्हणतो तुमकां खबर आसतली रीच मॅन मेला तेन्ना तो पगटीन आसोना. म्हज्या भाव म्हणतो रीड स्टोरी जावन आसा. जेजू खबर उलयता ती दोगां जाग्यांची उलयता. रीच मॅन आनी लाजरस एकलो पॅराडायसान गेलो आनी दुसरो जावन आसा इफेनान गेलो. तो पगटीन आसोना. लिसन, तेणें कितें म्हणलें तें म्हज्या भाव म्हणतो. आनी जेजू सांगता हे स्टोरीन कितें घडलें तें. आनी वर्स 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. For I am tormented in this flame. तो हुंय हा म्हणटा आपूण पगटना हा असं म्हणटा ना. उज्याच्या फ्लेमान आपूण जावता म्हणटा. तेणें सांगूना हांव पगटना आसा म्हूण म्हज्या भाव म्हणटा ना. तो सांगता फादर अब्राहम बापा म्हजी काकूत कर. हांव ह्या उज्याच्या आखट्यान हांव जावता भितर. उजो कसो, लाकूड कशें. लिसन, तेणें कितें म्हणलें तें म्हज्या भाव म्हणटा उपरांत. Verse 28, I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. तेणें चितलें म्हज्या भाव म्हणटा आपणाक 5 आनीक भाव उरलेले आसा. लाजरसाक धाड अब्राहम बापा वॉर्निंग दिवपाक, सांगपाक ह्या जाग्यार येयनाका. जायत गोळे ते एक जाग्यार ए प्लेस ऑफ टॉर्मेंटार ते पावतले जर तो रिपेंट जायना जाल्यार. जरी तो ते स्वत मानिना जाल्यार, जर तर ते जिवीत बोदून ना जाल्यार ह्या जाग्यार ते पावतले म्हज्या भाव म्हणटा. जसो रीच मॅन आसा तेणें म्हणून ते पगटून येतले. तेणें सांगूना मातसो धाड. म्हज्या 5 भाव उरलेले आसा, म्हज्या आत्म्या पासत मीस दी म्हूण परगटले आत्म्यांक. तेणें म्हणून म्हज्या भाव म्हणतो कोण हांग तरी धाड पिलार म्हज्या आत्म्या पासोक मीस दिवंक. पादगार कोणें पयशे दी म्हज्या आत्म्या पासोक मीस दिवंक, म्हाका भायर काडपाक. परगतले आत्म्या तो ही जावन आसा. कितें जावन आसा फुटकिरी शिकोण म्हज्या भाव म्हणतो. तूं कितली मिसां दी, कितले दूड उमोर म्हज्या भाव म्हणटा. तुज्या पायक मांयक तो एक पाट रिपेंट जायनासतना आनी नव्यान जल्म जेवन आसतना पवित्र आत्म्याचो जो आयज लोक मेलोलो आसा तितलो इफेनान आसा म्हज्या भाव म्हणटा. आनी हे पाद्री ताचे गुन्यांवकारी. आनी हे पाद्री म्हज्या भाव म्हणटा देवाच्या मुखार उबे रावतले आनी हांकां कडकडो येतलो म्हज्या भाव म्हणटा. ही फुटकिरी शिकोण शिकयल्या तितल्यांकूय. कित्याक आमी पळयता म्हज्या भाव म्हणटा जेजून कितें सांगलेलें आसा. मार्क चॅप्टर 8 कितें म्हणलेलें आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा. मार्क चॅप्टर 8 आनी जेजू तिंगा सांगता आनी वर्स 36, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? मनशाक कसलो आदार आसा, कसलो फायदो आसा. ताणें आख्खो संवसार जोडलो जाल्यार ताजो आत्मो लूज जालो जाल्यार कसलो फायदो आसा कांयच. म्हज्या भाव म्हणटा जेजू क्वेश्चन मार्क घालता. What shall a man give in exchange for his soul? आपलो सोल परतून हाडपाक मनशाच्यान कितें करपाक जाता.
कितें दिवपाक जाता. म्हज्या भाव बंधू, आज गोळे तुवें मिसान दिल्या जायत, तूं कंडेम जावन आसा, तूं देवाच्या मुखार गिन्यमकार जावन आसा, तूं जेजूक रिजेक्ट कोत्ता, कित्याक मरण कोण कसलोच होप ना, मरण कोण कसलोच वेळ ना साल्वार जावपाक. आनी तेका लागून सरवण म्हजे भाव बंधू, कसल्या कामांनी न्हय, मिसांनी न्हय, तेर्सांनी न्हय, कित्यानूच न्हय, सरवण जावन आसा देवाचें फुकट देणें जावन आसा. बाय ग्रेस यू आर सेव्ड अँड दॅट इज नॉट युअर सेल्फ, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, नॉट वर्क्स. कामांनी न्हय, लेस्ट एनी मॅन शूड बूस्ट. आनी ताका लागून म्हजे भाव बंधू, हांव काबार करचे पयलीं, देर इज नो पर्गटरी माय फ्रेंड. जेजू सांगता दोनूच जाग्यांची खबर, हेवन अँड हेल. आनी तुवें कितली मिसां आयकल्या पासून, ओ मिसां तुज्या फॅमिलीक दिल्या पासून, तो केन्ना भायर सरपाक ना म्हजे भाव बंधू. तो हेलांत गेलोलो आसा तो. जर तो तेका कळना तो पातकी म्हूण लॉ ब्रेकर, आनी म्हाका जेजू जाय म्हज्या जिवितान, म्हजें जिवीत बदलुपाक जाय, रिपेंट जावपाक जाय. जे फोटी मारता, मुर्तीची पुजा कोत्ता, मिसा कोयता तेच कोत्ता, पाद्रीचें आयकोता, देवाचें उरता सोडून हितूंतलो रिपेंट जाल्या बगर मनीसच्याक होप ना म्हज्या भाव म्हणटा स्वर्गार वचपाक. आनी पाद्री कंडेम जावन आसा देवाच्या मुखार, होप ना ताका आयज मरत जाल्यार म्हज्या भाव म्हणटा, जर तर ते रिपेंट जायना जाल्यार. आनी तेका लागून म्हज्या भाव बंधू, जेजू त्या खुर्साचेर एकूच पाट मेला, आनी तेजो सॅक्रिफाय परतो रिपीट जावचें ना मिसाच्या बलिदानान आनी कित्यानूच ना म्हज्या भाव बंधू. ताणें एकूच पाट रोगत आरोयला त्या खुर्साचेर तुका साल्वार करपाक. एकूच पाट तो मेला आनी एकूच पाट ताणें बलिदान केलां, आनी तें बलिदान बापान देवान एक्सेप्ट केलें, मानून घेतलें. आनी ताका लागून बुक ऑफ हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 26 म्हणटा, जरी तर आमी आप कुशेन जाण आसतना सुद्दां स्टील आमी पातक कोत्ता जाल्यार, जर तर तूं जाण आसतना स्टील तूं पाद्रीचें आयकत जाल्यार तुज्या पातकां पासत बलिदान ना म्हणलेलें आसा. देर इज नो सॅक्रिफाय माय फ्रेंड. जर तर जेचो सॅक्रिफाय तुका साल्वार करूंक शकना, मीस म्हज्या भाव म्हणतो कित्याकूच उपकार ना तसलें तुका साल्वार करूंक शकना, आनी करूंक शकना आनी कोणाकूच करूंक ना साल्वार. कित्याक हांव आनी तूं साल्वार जाता मिसाच्या बलिदानान न्हय, हांव आनी तूं साल्वार जाता जेजूच्या बलिदानान. त्या कालवारी दोंगरार जेजून बलिदान केलां, त्या बलिदाना वरवीं. आनी जरी तो रिपेंट जावं जाल्यार जेजून प्रॉमिस केला. लिसन, जेजून कितें प्रॉमिस केला तो, जॉन चॅप्टर 5, आनी जेजू कितें म्हणटा, लिसन. John chapter 5 verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that hear my word and believe on him that sent me have everlasting life, and shall not come into condemnation, but pass from death unto life. जेजू म्हणटा, खरेंच सांगता, म्हाका धाडला म्हूण बापान तूं स्वत म्हणटा हांव मिसाय म्हूण, हांव सरवणदार म्हूण, हांव तुका स्वत सांगता म्हणटा जेजू, तूं मरत जाल्यार तूं जिवितान भितर सोदतलो, तुका कंडेमनेशन ना, यू आर फ्री माय फ्रेंड. ताका लागून बुक ऑफ रोमन चॅप्टर 8 वर्स 1 पॉल सांगता म्हज्या भाव, वंडरफुल प्रॉमिस जावन आसा. जर तर तूं क्रिस्ता सोबे आसा तुका परगतीन वचपाची गरज ना म्हज्या भाव बंधू. कित्याक परगटी म्हणलेली ना, ही हाली पयशे करपाची सिस्टम, पयशे करपाची बँक जावन आसा म्हज्या भाव बंधू ह्या फुटकिऱ्या दोंग्या पाद्रींची. लिसन, बुक ऑफ रोमन चॅप्टर 8 वर्स 1 कितें म्हणलेलें आसा म्हज्या भाव बंधू बायबल तुमचो. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. जो कोण क्रिस्ता सोबेन जियेता, ओ क्रिस्ता सोबे भितर आसा, ओ जेजूक मानून जेवलेलो आसा, त्या मनशाक कंडेमनेशन ना, त्या मनशाक परगतीन वचपाची गरज ना म्हज्या भाव म्हणटा. यू आर स्केप डेथ. तुका तुवें हेल आटायलें म्हणलेलें आसा. यू वील नेवर गोइंग टू बी कंडेम. तुका देव केन्नाच कंडेम करपाक ना, कित्याक तुज्या जाग्यार देवान आपल्या पुताक त्या खुर्साचेर कंडेम केलेलो आसा. म्हज्या भाव म्हण, लिसन म्हज्या भाव म्हणटा, जेजूक त्या खुर्साचेर उबारलेलो आसा तुका सरवण दिवपाक. आनी बायबल सांगता देवान म्हणटा संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक दिलो. कोण ताचेर विस्वास दवरता ताचो नाश जायना जावपाक, पूण दर एका मनशाक सासणाचें जिवीत मेवपाक.
आनी ताका लागून म्हज्या भाव बंधू, हितून 4 वस्तू आमकां कळोन येता. देवान संवसाराचो मोग केलो, देव जावन आसा मोग, आनी देवान इतलो मोग केलो म्हज्या भाव बंधू तुजो आनी म्हजो, इतलो मोग, आनी आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडून दिलो. पातकी संवसारान देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. कित्याक आमी सगळे पातकी देखून, दर एका मनशाने आमी लो मोडलेले आसा देखून देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो त्या गोरवांच्या गोट्यान जल्म दिवपाक. आयज आमचो जल्म हॉस्पिटलान जाता, बरे आमी कोण चेडो जाव जाल्यार व्हडल्या बर्थडे करता, आनी कितें करता, पूण जेजूचो जल्म म्हज्या बाबा गोरवांच्या गोट्यान जालो. इतलो देवान संवसाराचो मोग केलो. आनी दुसरें जावन आसा देवान संवसाराचो मोग केलो कित्याक आमकां नीड आसा देखून, आमकां नीड आसा, आमी पातकी देखून आमी आमच्या पातकांनी मोत्ता देखून देवान आपल्या पुताक धाडलो. आनी तिसरें जावन आसा म्हज्या बाबा जेजू त्या खुर्साचेर म्हज्या आनी तुज्या पातोक मेला, पातकाचो पनिशमेंट मेला. आमचें रीण जे आमी लो म्हणून गिल्टी जालेले आसा तें रीण त्या जेजू खुर्साचेर मेला. म्हजे पातोक तो मेला, म्हज्या पातकाचो पनिशमेंट मेला, म्हजो राग मेला, म्हजो शिराप मेला. आनी चवथें जावन आसा तो मरण जिवन जावन कोण ताचेर विस्वास दवरता ताचो नाश जायना जावपाक जेजून ती गॅरंटी दिल्या, तुजो केन्नाच नाश जावचो ना, पूण तुका सासणाचें जिवीत मेळटलें. इतलो देवान मोग केलो आनी ताका लागून जेजून त्या चोराक बसावणी दिली खुर्साचेर मोत्तना, तूं आयज म्हज्या बारा वैकुंठान आसतलो. जर तर तूं खरेंच रिपेंट जाला जाल्यार तुका पगट्रीन तूं केन्नाच पावपाक ना म्हज्या भाव बंधू. जर तर तूं खरेंच रिपेंट जालो आसा जाल्यार तुका पगट्री ना, तूं केन्नाच पावपाक ना त्या जाग्यार. ही सगळी लाय आनी फोटी जावन आसा म्हज्या भाव बंधू ह्या पाद्रीची. आनी जर तर तुवें देवाचें उतर आयकोना, हो बायबल आयकोना, पूण पाद्रींक फॉलो करून येयलेलो आसा ह्या लावयांक, यू वील लेफ्ट ऑन अर्थ. आनी एक दीस मोत्तलो आनी देव तुका विचारतलो, हांवें म्हजो बायबल तुका दिलोलो, कोणाचें तुवें आयकलां? म्हाजें उतराचें, बायबलाचें, म्हज्या पुताचें, ओ पाद्रीचें? आनी इट वील टू लेट फॉर यू माय फ्रेंड. आनी तूं पडयतलो जो तूं ऑफरींग करता तो लोकांक, तुज्या पायक ओ मांयक चिंता ते पगतीन आसा म्हूण आनी मिसान दिवन ते स्वर्गार पावल्या म्हूण ना म्हज्या बाबा. तुका कळटलें तेवूय तुज्या भाशेन उज्यान लासतले फॉर एवर म्हूण, ते थिंगाच आसा म्हूण मिसान दिवन पासून, कित्याक ही फोट जावन आसा आनी देंवचार फटकिरो लावयो आनी डिसिवर जावन आसा. हांव मागता सोद, देर इज नो पगट्री. जेजू एकूच वाट जावन आसा स्वर्गार वचपाक आनी दुसरी वाट ना. आनी मोत छापयलो म्हज्या बाबा, तुवें सोदूं ना, स्वत मानूं ना, जेजू तुज्या पातकां बसत मेळ्ळा म्हूण. हो एकलोच होप जावन आसा, नो मिस जाल्यार तूं तुज्या पातकांनी मोत्तलो. प्रेज गॉड. आत्मो संवसार तुवें सोडल्यार कित्याक हें उपकारना? जीव तुजो सांबाळ कितें तुज्या जीव येता? तुज्या जिवा पोटेक मनशा कितें करूंक जाता? कसलो फायदो मनशा तुजो आत्मो तुयें कोता? संवसार तुवें सोडल्यार कित्याक हें उपकारना? जीव तुजो सांबाळ कितें तुज्या जीव येता? तुज्या जिवा पोटेक मनशा कितें करूंक जाता? कसलो फायदो मनशा तुजो आत्मो तुयें कोता?